दुसरी गोष्ट म्हणून सांगता तुका पोस्ट त्यांच्यानी ऑलरेडी एसटीचे पोस्ट यांच्यानी भरून सोडले आणि आता तेच पोस्ट नवीन क्रिएशन करचे पडटा. तुमकांय खबर आसा तुम्ही गव्हर्नमेंटान मिनिस्टर आशिल्ले एक पोस्ट क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार ताका 1.5 ते 2 वर्साचो कार्यकाळ लागता हे तुम्ही जाणा. त्या खातीर नवीन पोस्ट क्रिएशन सगळ्या डिपार्टमेंटांक घातल्या आणि ओनली नो डाउट ट्रायबल डिपार्टमेंट इज अ नोडल एजन्सी. नवीन पोस्ट तयार जाऊन एक समजा 1.5-2 वर्ष लागतात तितले रोस्टर तर जाग्यार घालपाक रोस्टर जाग्यार घालतात. इट इज द सेम थिंग. रोस्टर जाग्यार घातल्यापर्यंत तर पोस्ट क्रिएशनाक घातलेला आसा आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटातले डिपार्टमेंट वायजूच सांगता पळय काम. माझो जो मुद्दो आसा जो एडेड स्कूल्स बरोबर सर्क्युलर गेल्ले आसा त्याच्या खातीर तुम्ही कितें सुरवात सुद्धा करू ना. म्हाका एक सर्क्युलर गेल्ले आसा पूण या हांगा कडेन तुम्ही कांयच केल्ले ना. तुम्ही काय केल्ले ना एक्सेप्ट करपाक ना. त्याच्या खातीर सर्क्युलर जो गेल्लो आसा त्यांच्या कडल्यान येवपाक जाता. तुम्ही म्हणटा एडेड स्कूल म्हाका दिसता त्यांचे स्वताचे स्कूल आसात जाल्यार ते खंय धाडटा ते कितलोसो डिले करता. माझ्या स्कुलांना मेंटेन करता. तुम्ही स्वतः करता आसात. बघा आता गोंयभर असलेली एडेड स्कुलां जेंका जर एक लेटर जर धाडीत रोस्टर धाड म्हणून जाल्यार ते सोशल वेलफेअराक धाडपा खातीर 6 महिने लायता. म्हाका खबर आसा गव्हर्नमेंट करता कितें 6 महिने. म्हाका सांग आता एखाद्या एडेड स्कुलाकडे उडून डिपार्टमेंट शकना. फंक्शनिंग इट इज तांकां सगळ्यांचो रोस्टर जमा जावन ते रिकॉर्ड तयार जावपाक टाइम लागतलो. 2.5 वर्सां जाली. म्हाका एक गजाल सांगा. तुम्ही एक गजाल काय मान्य करतात की जितली जावपाक जाय आशिल्लें नेटान तितले हांगा जाले ना. आणि तातूंत अनेक गजाल आसा की मिनिस्टर रमेश तवडकार आशिल्ल्यान थंय अपेक्षा चड आसा. दॅट इज अ व्हेरी हांव हें मान्य करता की मिनिस्टर रमेश तवडकर आशिल्ल्या कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा थोड्योश्यो चड आसा हें हांव मान्य करता. बट सरांची स्पीड जी आसा पळय न्हू ही मातूय कमी ना. आणि विशेष करून ह्या सगळ्या एसटी भावां कडेन तेंची स्वताची अटॅचमेंट आसा. ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी आंदोलन उबें केलें ज्या पद्दतीन गोविंद गावडे बावडा कुशीक गेलो तेचेर हांव उलयना. प्रमोद हांव त्या विशयाचेर उलयना. कोण कुशीक गेलो आनी कोण सायडीक सरलो तो तेंच्या समाजाच्या आंदोलनाचो विशय आसतलो. सरकाराची बाजू म्हणटा आसतना सांगतलो कारण त्या सगळ्या लोकांक न्याय दिवपाचे काम जर कोण करता आसत जाल्यार आमचे ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर. दुसरो मुद्दो जो आसा पळय तो म्हळ्यार नोटिफिकेशन ऑफ एरियाज कित्याक जालना अशें दिसता ही गजाल. नोटिफिकेशन ऑफ एरिया जी आसा पळय न्ही हो तसो ल्हान विशय न्ही. नोटिफिकेशन ऑफ एरिया पर्टिक्युलरली सगळे जे तांकां नोटिफाय करपा खातीर थोडोसो उशीर लागला. कारण ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ही म्हाका दिसता तलाटी लेवला वयल्यान सर्वे करून तेजो रिकॉर्ड रेडी करपाक जाय आशिल्लो. कितल्या पंचायती खंयच्या पंचायतींनी कितली पर्सेंटेज आसा आणि त्या पर्सेंटेजीनुसारूच तेंचे जे कामां जी आसा ट्रायबल सप्लायना अंडर ती अलाउड करपाक जाय. तुम्ही एक जो तांचो आरोप आसा की ते म्हणटात की फाटली 2.5 वर्सां पयलीं जे कितें मेस जालें ह्या डिपार्टमेंटा भितर ताजी जबाबदारी तुम्ही घेनात आणि फाटली 2.5 वर्सां खातीर आमकां धाडयतात. हो तांगे आरोप. त्यांना मेस आसा कांय जायना म्हणून या रमेश तवडकर बाकीचे प्रकाश शेवळे पण बाकीचे उठाचे मेंबरांनी सगळे एजिटेशन केलें. त्या एजिटेशनान 2 एसटीचे भुरग्यांनी आपले बलिदान दिलें आणि सगळें हें जाल्या नंतरच गव्हर्नमेंट चेंज जालें. खंय तरी लोकांक दिसला आसतलो हो एक सुद्दां पार्ट एसटीचेर बाबा काँग्रेस सरकार लक्ष दिना एसटीचेर अन्याय करता म्हणूनच हेंचे सरकार दिलें निवडून दिलें. आयज हे कितें करता हे कितें करता म्हाका मान्य ना. कोणूच एसटी भाव हे मान्य करचो ना. एसटी भावांक सगळ्यांक खबर आसा एसटी रमेश तवडकर एसटीचो मिनिस्टर जाल्या उपरांत सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा तेंच्या घरा पर्यंत पावता. प्रत्येक स्कीम जी आसा तेंच्या घरा पर्यंत पावता. आयज पर्यंत पुराय आमी जशें सांगता की पुराय देशात एसटीक जितक्यो स्किमी मेळूंक नासल्यो पळय त्यो स्किमी आयज गोंयांत मेळटा. नॉट ओनली बेजीक जे आसा पळय डायवर्ट करता स्किम्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. हांगा इम्पॉर्टंट मेजर एसटीचे आसा पळय डेव्हलपमेंटा खातीर ही तसो पळोवंक गेल्यार सरकार फक्त स्किमी करून लोकांक डेव्हलपमेंटाच्या विशयाचेर येता. एक्चुअली एसटीक जाय ते केन्नाच करना. जे 12% जे एसटी उठान दिल्ले तेंच्यांनी एक खंयचो तो केला 8-12 पैकी खंयचो केला तो सांगलो. तेणे सांगचो ह्या गव्हर्नमेंटान तेंचे बीजेपी सरकार आयले बरोबर 12तलो खंयचो डिमांड केला तो चल आतांच सांगचे खंयचो डिमांड केला तो. तुवें स्वता सांगलें तेच्या पयलीं फक्त पॉलिटिकल हे जे आसा रिजर्वेशन्स ते आमी करूंक ना. बरोबर आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स करूंक ना. बाकीचे खंयचे केला ते सांग न्ही. रोस्टर मेंटेन करपाक ऑलरेडी सुरू केले. आतां सुरू केला 2.5 वर्सां नंतर. पूण रोस्टर मेंटेन करपाक तुमी अजून तुमचे कडेन डेटा ना. खंयच्या स्कुलांनी खंयच्या एडेड स्कुलांनी सगळ्यांकडे मागला. गव्हर्नमेंटाचो सगळो गव्हर्नमेंटाचो 2.5 वर्सां निदो काडटाले. आतां आयल्या बरोबर तुमी आतां डेटा काडपाक तयार केला. आतां पासून ते इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय आसलें. म्हाका एक गजाल सांगा तांचो जो फंक्शनॅलिटीचो आस्पेक्ट आसा
की आमी ही डिपार्टमेंट कमिशन आनी कॉर्पोरेशन फंक्शनल केली म्हणून ताचे खातीर तुमी तांकां क्रेडीट दिवपाक तयार नात त्याच्यानी फक्त फॉर्म करून दवरलेली फंक्शनिंग खंय केलेंच ना functional. फंड्सूच दिवना कॉर्पोरेशनाक कोण सांगता कॉर्पोरेशनाकडे एका फंडसिंग ना म्हणून तुम्ही वचून पळयात नाजाल्यार हांव सांगता कालचो रिप्लाय तू आज पासून वचून चौकशी कर. काल सुद्धा हांवें फोन करून विचारला कॉर्पोरेशनान, कारण एक वेळ हांवूय त्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. म्हाजो सारको म्हणजे कॉन्टॅक्टान आसा हांव थंयसर कितें फंड्स येता, कितली लोन प्रपोजल पास जाता, कितली पेंडींग आसा. अजूनय ग्रह आधाराचेर 1200 एप्लिकेशन थंय पेंडींग आसा लॅक ऑफ फंड्स. जो गेल्या 13-14 वर्सां तांकां 15 कोटी प्रोविजन केल्ले ते अजून दिवना म्हणून पेंडींग आसा. मागीर तुमी खंय स्ट्रेंथनिंग करता न्ही, कितें स्ट्रेंथनिंग करता? पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हाका सांगात प्रमोद बाब पॉसिबल आसा काय? अदरवायज ही उठाची आंदोलनां आसतना विरोधां आसतना अशी मागणी करप जातात, पण मागीर एक्चुअली जेन्ना सत्तेर येता पळय जेन्ना तशें तुमी सांगलें काय प्रोसिजरल डिफिकल्टीज आसतात. आमच्या पार्टीचो स्टँड सगळी आसा गजाली पॉलिटिकल रिझर्वेशन ह्या समाजाक दिवपाक जाय, हे दितले आमी. You are very clear about it. व्हेरी क्लियर आमी दितले हे सांगला ऑलरेडी. पण काही तेज्यो सोपस्कार जे हांव तेच आसा म्हणटा. हे पुराय जावना म्हणून उरला आसात. ते सोपस्कार कितें आसा पयलीं ते पुराय जाल्या उपरांत एका But you are 2.5 years down the line, you are still firm that there should be political reservation and you will give it. हय हय कसले सोपस्कार उरले ते मातशें सांगचे, म्हणजे लोकांक कळपाक बरें जातलें. एसटी रिझर्वेशना खातीर, पॉलिटिकल रिझर्वेशना खातीर कसले सोपस्कार उरले ते तुमी मातशें सांगचे दोतोर. ऍक्च्युअली त्याची क्लियर कट पर्सेंटेज आणि बाकीचे सगळ्यो ज्यो गजाली Data म्हणटा डेटा क्लियर करपा डेटा जो आसा पळय न्ही हो कंप्लीट जावपाचो उरला. डेटा कंप्लीट जाल्या उपरांत जातलो विषय. तुम्ही म्हणटा की डेटा कंपायलेशन इज द मेजर इशू दॅट इज रिमेनिंग. तोपर्यंत आम्ही दोतोराच्या decision माहिती घेवपाक खातीर शकना. सांगपाक सोदता हांव, डेटा बिटा काय ना. ज्या वेळार फाटल्या दिसांनी सेन्सस जालें त्या सेन्ससान क्लियरली जो एसटीचे हांगा पॉप्युलेशन आसा तें इलेक्शन कमिशनाकूय पावल्लें आसा. इलेक्शन कमिशनाक पावल्लें आसा. केस सुप्रीम कोर्टान आसा. हे पळय आतां आश्वासन दिता जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टान हे मॅटर सॉल्व जायना तो पर्यंत पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळपाचें ना. अजूनय आमी दितले म्हणटा हांकां खरो फॅक्ट कितें तो तांकां खबर ना अजूनय. तुम्ही म्हणता की जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टान केस आसा, कारण हांवें सुप्रीम कोर्टान केस घातलेली आसा, थंय मॅटर आसा हो. जोपर्यंत ते निकाल लागना तोपर्यंत कोणूच करूंक पॉलिटिकल शकना. हे कितलेंय जरी सांगलें आमी दितले, आमी रिझर्वेशन सुप्रीम कोर्टाचो निकाल लागना फुडें सरकार दितले. मिसगायड करता. बाकी एक गजाल सांगात आतां सोपयतना वॉट आर युअर टॉप 3 एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम रमेश तवडकर? किती 3 प्रायोरिटीचेर गजाली केल्ली जाय तुमकां? एक पहिले म्हटल्यार जे रोस्टर मेंटेन करना Okay. अजूनय हय. खुबशे इन्स्टिट्यूशन्स आसा, कॉर्पोरेशन्स आसा, प्रायव्हेट एडेड स्कूल्स आसा. या इन्स्टिट्यूशनांत सगळे प्रत्येक कडेन रिझर्वेशन आसपाक जाय. त्याच बरोबर कॉलेजींनी एडमिशनाक रिझर्वेशन मेळना, तें मेळोंक जाय. दुसरो तो आमच्यो ट्रायबल एरियाज शेड्यूल ट्रायब नोटिफाय जावपाक जाय, त्यो जायना. आनी हो जो सगळ्यांत म्हत्वाचो जो आसा युटिलायझेशन, तुमी सरप्रायज जातले. 12-13 utilization was 65%. Though it may be that time the provision was little bit lesser, but utilization was 65%. 11-12 तुम्ही काँग्रेस सरकारची लास्ट वर्स त्यांना युटिलायझेशन वॉज 65%. आता त्याच्यानंतर रमेश तवडकर झाल्यानंतर युटिलायझेशन इज जस्ट 30%. त्याच्यानंतर लास्ट त्या वर्सा 13-14 आणि आता या वर्सा युटिलायझेशन आता ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑगस्ट उरल्या. फक्त आता पावसान 2 महिने काम करूंक मेळना. 6 म्हयन्या युटिलायझेशन 10% जावन अजून. म्हणजे तुम्ही फंड्स युटिलायज करतले बरें स्वताय त्यांच्या डिपार्टमेंटान जायना युटिलायझेशन. ह्या हाजेर म्हाका क्लियर कट एक आश्वासन रोस्टर मेंटेन हांव आमकां क्लियर कट रोस्टर मेंटेन करपाक ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. एरिया नोटिफायड करप हें काम सुरू जाल्लें आसा. आनी दुसरी गोष्ट जी आसा पळय न्ही 65% सांगता युटिलायझेशनचे पुराय तांकां विचारा की त्यांच्या सरकाराच्या वेळार त्या खात्याक फंड कितलो आसलो तो पयलीं विचारा. पर्सेंटेज पर्सेंटेज फंड कितलो खर्च केला हाजेर वचात तो विचारात. ओके. आणि उरलेलो जो फंड्स युटिलायझेशनचो आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी फंड्स युटिलायज जाता. फक्त एरिया नोटिफायड असल्या कारण तो फंड थंयसर दिसना. एकच इम्पॉर्टंट हांगा हांव एक सांगता मिनिस्टराक म्हाका तें पर्सनली वचून मेळपाक सांगपा जाय. सीएमाक सांगपा जाय. बेजीक प्रश्न आहा तो तांकां कळना. आतां प्रत्येक डिपार्टमेंटाक फंड्स अलॉट केल्लो आसा. डिपार्टमेंटान त्यो फंड्स यूज करपाक युटिलायज करपाक स्किम्स कितें तरी आसूंक जाय. ते करपाक थंयसर मनीस ना. म्हणजे प्लॅनिंग कमिशन जे जाय आसलें हें करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंट PWD तूं ह्यो स्किमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्यो स्किमी कर त्या पयलें घाल. त्या शिवाय तुमी यूज करूंक शकता. लास्ट म्हाका एकच सांगात सामको वाइंड अप करता. अजूनही तुमकां दिसता रमेश तवडकरान राजीनामा दिवचो म्हणून? हय सामको तुमकां दिसना त्याची चूक आसा. कारण ताका स्वता मिनिस्टर म्हणून फाटल्या सरकारान काढून उडयला म्हणून कदाचित त्यांचे दुखणे असतले म्हणून ते ह्या सरकारान पर्सनल ना. हांव सरळ सांगता आमचे मिनिस्टर जे आसा हो ट्रायबल गरज ना गरज ना. म्हाका दिसता खूप बरी चर्चा जाल्या, खोलायेन चर्चा जाल्या. म्हत्वाचे जे 4 ते 5 मुद्दे आसात एसटी समाजा संबंधाचे तांचेर चर्चा जाल्या.
प्रमोद बाब खंय तरी आश्वासन दितात की ह्यो गजाली सुरू केल्यात घडये कालचे बोवाळा उपरांत जावं किंवा पांडुरंग बाबाच्या रागा उपरांत जावं सुरू जाला अपेक्षा इतलीच आसा की तो तडीक लागपाक जाय आणि निमणे एसटी बांधवांक ताचो फायदो जावपाक जाय. तुम्ही दोघी जाण आयले इतले बरे तरेन आपले विचार म्हणले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.